मेडिकल एडमिशनाक ऑल इंडिया NEET लागता. NEET आनी CBSEचो रिजल्ट येवचे पयलींच गोंयच्या डिरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन विभागान 12वी उपरांतचे मेडिकल कोर्सां खातीर म्हूण भुरग्यांक एडमिशनां भरपाक लायल्यात. खात्याच्या ह्या कारभाराचेर मात भुरगीं सॅटिस्फायड नात. सगळो गोंधळ चल्ला म्हूण भुरगीं उलयलीं. And still the NEET result has to come on 8th June. But the students who have given NEET, and there are students who have not even given GSET, they have to fill their GSET number as well in this form. So there are students they will be in a dilemma, like what will happen if they have not given the result, because they have to fill their number also. So I think they should have kept it after the NEET exam, so that the only students who have given NEET, they can fill the form separately, they can give theirs, and they have those who have given for GSET, they can give theirs. So that would have been better if they would have done like that. But this is like, it's all mess. All the students who have given this time will be coming together, and there is so much of crowd over here. So like, it should have been any time after 8th, like some 10th or 12th, and there should have been a different time for GSET and then for NEET, so that it would have been better for all the students and for their convenience as well. पयली रिजल्ट येवंक जाय आशिल्लो, मागीर ते एडमिशन ओपन केल्यार बरें आशिल्लें एक्चुली. ते आनी बाकीचे 2-3 रिजल्ट येवपाचे आहा न्हू, आनी एडमिशन सेकेंड रावंड फर्स्ट रावंड म्हणल्यार खूब टायम आहा, तेन्ना म्हणसर जावपाचें. गव्हर्मेंटान आनी रावपाक जाय म्हणटात. कित्याक रावपाक आशिल्लें म्हणजे सगळे एग्जामी रिजल्ट जाल्या उपरांत एडमिशन ओपन करपाक जाय. तोय बरें आशिल्लें. गव्हर्मेंटान डिसिजन मागीर दिवपाचें आसलें, मिन्स फर्स्ट ऑल रिजल्ट्स डिक्लेअर करपाचे आसले, मागीर एडमिशनाचें पळोवंक जाय आसलें. तशें केल्यार बरें दिसतालें आनी स्टुडंटाक ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां गावता आसले एडमिशन घेवपाक. तशें केल्यार बरें आसलें. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला तो आमकां रॉंग दिसता, बिकॉज अजून सगळ्याचे रिजल्ट्स येवना, वयल्यान एडमिशन आमकां BSc घेवचें पडलें, ताका अजून रिजल्टूच येवना. सो आमी सारकें डिसायड करूंक शकूना की आमकां कित्याक जाय एडमिशन. सो ताज्या खातीर खूब प्रॉब्लम फेस करचो पडलो. एंड अजून फॉर्मान दिला सुद्दां रिजल्टाचे मार्क्स, बट अजून रिजल्टूच येवना. सो आमी कितें करप तें आमकां खबर ना. गव्हर्मेंटान रावपाक जाय दिसता, नीट करपाक जाय. हय. इंजिनियरींग आनी मेडिकलाच्या एडमिशना पयलीं एंट्रन्साचो गोंधळ वर्साचोच जाला. अंदू हो एडमिशनांचो नवो गोंधळ. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार.